म्हादयचें उदक हे पुसता आमी देव जसो पुसता ओके ओके तशें म्हादयचें उदक पुसता हांगासर पळयात सेटअप पळयात आतां तुमकां हांगासर सेटअप चालू आसा हे सगळें तुमकां दाखयता आतां हे आमचे देव जशे पुसता पळय आतां बाई सांगता त्या भाशेन हे उदक पुसता तेंच्यांनी आतां सेटअप पळया हे विदीन सेकंड अशें रोखडोच चेंज जातलो आनी हे सगळें तुमकां वेवस्थीत न्यू सिस्टम पळोवपाक मेळटालें आतां हे बांय पळय आतां राजदीप सरान दाखयलें त्या भाशेन हे सगळे सेटअप हे सगळे करप म्हणजे एकदम नेक्स्ट लेवल थिंकींग आसा आनी ताका लागून बेश्टेच नाटक हिट जायना तितून आहा त्या भाशेन काम मेहनत जे आनी हे सगळे तुमकां हांगासर दिश्टी पडटले आनी राजदीप स्वता हे सगळे हांगासर सेटअप करपाक लागला आनी कलाकार बीन सगळे गोवासून येयल्ले पळय हे सगळ्यांक आमी जाता तितल्या लोकां कडेन आमी मेळया आनी हो व्हिडिओ तुमी संवसाराचे खंयचे देशासून पळयता कमेंट सेक्शनान कळपाक विसरनाका आनी आयचो नाटक जर तुमी पळयला जाल्यार 2 उतरां ते नाटका वयले आमकां बरोवन दाखयात आमी मेळचे सो ही बांय ही बांय बांय वयतल्यान किचन तयार जालें म्हणजे एक कलाकार एका म्हणटा चिंतप नेक्स्ट लेवल तर आतां आमी राजदीप सर कितें म्हणटा पळोवया हांगा सर भरपूर बिजी आहा तरी पूण टायम काडला सरान आमचे कडेन उलोवपाक बाई कशें आहा तुमी आयज गड वेलकम टू लंडन म्हणटा तुमकां पयलीं देव बरें करूं सगळे आनी तुमकां सगळ्यांक सगळे टिमीक तुमचे हांव वेलकम म्हणटा हांगासर thank you. बरेचशे लोक फर्स्ट टायम येयले आसतले आनी तुमकां पळोवपाक बी भायर पळय भरपूर गर्दी आहा Thank you. आनी म्हाजे मेसेज सेक्शन बी भरलेले आहा की टिकेटी मेळना अशें अच्छा. तशें ताका लागून तर आतां हे कशें दिसलें तुमकां हांगा फूल ट्रूप तुमी फर्स्ट टायम हिस्ट्री क्रिएट करपाचें सिच्युएशन हांगा जाल्लें आसा नाटक हेजे पयलीं केन्ना येवना आनी हांवें बी केन्ना आयकूं ना की नाटक जालें ही मरे देवाची कृपा आनी लंडनकाराचो मोग गोंयच्या मातयेचें नाटक म्हणून जेन्ना कितल्याशाच कॅथलीक ऑडियन्सांनी जेन्ना पळयलें कितल्याशाच फादरांनी पळयलें तेदे वेळार ताणें एकामेकाक सांगलें की नाटक बरें आसा म्हणून आनी म्हाका दिसता त्याच खातीर जे लंडनाक रावपी लोक आसा तेंचे लंडनाक जरी ते रावता आसले पोटा खातीर जाल्यार काळीज तेंचे गोंयान आसा आनी गोंयाचे जे इश्यू आसा पळय ते तेंचे पोटान धगधगता आनी ते आमकां सोशल मिडियाचेर खंय दिश्टी पडटा आनी ताजेरूच आदारीत म्हादयचेर उदकाचेर आदारीत हें नाटक आनी त्या खातीर लंडनकारांनी म्हाका दिसता हावसफूल केले शो हे आनी उमेद दिसता की पयले फावट कोंकणी नाटक गोंया हितूर लंडनाक येता आज मेरेन आमी पळयताले फक्त तियात्र पळयताले हांवूय तियात्र नाचला पयले फावट म्हजो ट्रूप घेवन हिस्ट्री क्रिएट करता आनी हिस्ट्री क्रिएट हांव करिना गोंयचे लोक क्रिएट करता जे लंडनाक आसतात ते क्रिएट करता हय आनी हो सगळो सेटअप आतां तुजें हांव सेटअप पळयता तुजे फाटल्यान सगळे सेटअप चालू आहा हे सगळे सेटअप हांवें आयकलां तुमी सगळे सेट आतां गोंयच्यान घेवन येयला हय खरें खबर हे ही टोटल सेट जो तुमकां दिश्टी पडटा तो सगळो बॅगान घालून हाडला आमी हय ते पळोवपाक मातशें विचित्र दिसता म्हणल्यार कशें केलें काय कशें अशें आयडिया म्हणजे हेजे फाटल्यान हो क्रिएटीव तकली कोणाची उरतली ही हे सगळे आयडिया हांगा हाडपाची आयडिया ती सुचिताची सुचिता नार्वेकर ताणें नाटक बरयलां ताजेच सगळे गिमिक्स सगळे आसा म्हणजे आमी जेन्ना नाटक लोकांक आवडलें ते थोडे गिमिक्स आसा त्या सेटा भितर सो तो लंडनाक कसो व्हरचो सो त्या खातीर ताणें आपली तकली लडयली आनी हो सेटअप जो आसा पळय तो आमी फोल्ड करून बॅगांनी घातलो आनी हांगा हाडून तो मागीर सारको केला आनी ताका मागीर पड्डे बिड्डे लावन हे सगळें पेंटींग करून आमी गोंयच्यान हाडला टोटल खरें ते आनी हे घुंवता टोटल सडनली चेंज जाता सडनली चेंज जाता कितले वय कलाकारी म्हणटा एका न्ही अशें हेजे पयलीं हांवें तर केन्ना चिंतून अशें बी जातलें म्हणून सिस्टम आनी पड्ड्याचें सिस्टम जर तुमी आतां नात करून म्हटल्यार पड्डे ना मदीं तियात्राक जशे पड्डे यूज करता तशे पड्डे ना आमचे पूण सेटअप आसा त्या सेटअपाचेरूच टोटल नाटक चलता टोटल नाटक आनी हांवें आयकलां म्हणजे भरपूर तुमकां त्रास जालो नाटक बरोवपाक म्हटल्यार अशें पब्लिसिटी करपाक हय म्हणजे नाटक बरयतना खरें म्हटल्यार दीस इज सेन्सिटीव इशू गोंयचो आमचो सेन्सिटीव इशू आनी तो नाटक बरयतना सुचिताक उलयला आसलो ते तेजो प्रेशर हाय लो जायत रावल्लो कित्याक सांग सेन्सिटीव इशू आसा लोकांक कॉमेडीच्या माध्यमांतल्यान तो लोकां मेरेन मांडपाचो आशिल्लो आनी हो एक्चुली खरें म्हटल्यार आमकां कॅथलीक ऑडियन्स आनी हिंदू ऑडियन्स एकी कडेन हाडून आमकां कितें तरी दाखोवपाक जाय आशिल्लें तें सक्सेस जालां आनी आयज लंडनाक आमी पयले फावट पावल्या दोनूय क्रावड एकी कडेन जावन चडसो कॅथलीक क्रावड येता हय हय तेच पळोवन हांव मातसो अजाप जालो इतले लोक भरलेले आहा आनी ही देवाची कृपा आनी गोंयच्या म्हादयची कृपा आनी लंडनकाराची कृपा आनी आतां फर्स्ट टायम हांव म्हणून विचारता
आता पड्डे ना करपाचे म्हणजे आयडिया कोणाचे तुमचे पड्डे म्हणजे आमी बेसिकली आमच्या तियात्रान जशे पड्डे यूज करता पळय तशे आमी नाटकांनी यूज करिना. नाटकान ना नाटकांनी चडशे पड्डे यूज जायना. मराठी नाटकांनी जाता, आमच्या कोंकणी नाटकांनी चडशे पड्डे यूज जायना. पूण आमचो सेटअप जाता हो एका ब्लॉक सेट म्हणटा. ओके. हो म्हणजे जे घर आसा ते डिक्टो घर दाखयता आमी आनी तातूंत हें घर चेंज जातलें. सडनली चेंज जाता, बायलेक जाय म्हणून तें घर मागीर मॉडिफाय जाता. सो त्यो गिमिक्स आसा त्यो तुमी नाटक चालू आसतना तुमकां पळोवपाक मेळटलें. त्याच्या वयल्यान वायरलेस सिस्टम त्याच्यावर आणि वेगळे आणि कितें हय आता मायक सुद्दां आमी हे करता, आमी कॉलर मायक यूज करता, वायरलेस मायक यूज करता. म्हणजे हेच्या फुडें आनीक बरो आनीक खूब चमत्कार करपाचे आहा हय खूब नाटक पळयतकीर तशें तें नाटक पळयतलें तशें तशें तुमकां कळटलें की बाबा हातून वेगळें कितें तरी आसा, डिफरंट म्हणजे जें कितें पयलींचें कितें आशिल्लें पळय ताचे परस डिफरंट कितें तरी आसा. ओके बाई, एक धाकलेशें मॅसेज आमचे व्ह्युअर्सांक म्हणजे आख्खे संवसारांक आसलेले तांकां आनी लंडनकारांक. हां, खासा करून लंडनकारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यान पयलीं, कारण तुमी मोग दिला म्हणून आयज आमी ह्या स्टेजीचेर पावल्या. आनी खास करून गोंयकार जो ऑल ओवर द वर्ल्ड आसा त्या मनशान पळोवचें, कारण तेंचे तरी करियरा खातीर ते खंय आसात वर्ल्डाचेर, तरी आसतना तांचें मन आनी काळीज गोंयान आसा. गोंयान तांचे जागो आसा, गोंयान तांचें काळीज आसा, गोंयान तांचें घर आसा. आनी गोंयाचो एक सेन्सिटीव इशू, म्हादयचो इशू, जाचेर गोंयकारूय येता उगी रावले. आनी आमी वाट पळयता की गोंयान म्हणजे गोंय सोडून जे भायर लोक रावता पळय ते म्हादयचेर कितें रिएक्ट जाता, कारण आमचो गोंयचो सरकार सिरियस ना. आमी जर सिरियस जाल्यार गोंयच्या गव्हर्मेंटाक सिरियस जावचो पडटलो आनी म्हादय जी डायवर्ट जाता पळय कर्नाटका ती आमकां म्हादय दवरची पडटली. आनी आमच्या फ्युचराच्या पिडीक न्यू जनरेशन येता पळय तेच्या खातीर उदक जाय जाल्यार आमकां म्हादय खातीर उलोवचें पडटलें. आयदर सोशल मिडियाचेर जावं बाकीच्या गजालीचेर जावं आमी गोंयकार खंय आसूं म्हादय खातीर आमकां उलोवचें पडटलें. आनी त्याच बेजीचेर हें नाटक आसा. बरें बाई, देव बरें करूं तुमकां. देव बरें करूं तुका विनोद, देव बरें करूं. मोग आसूं आमचेर. आमी गोंयच्यान आयल्या, गोंयचो विशय घेवन, तुमचो विशय घेवन, म्हादयचो विशय घेवन. जरी तुमी लंडनकार पोटा खातीर आनी करियरा खातीर लंडनाक आसले जाल्यार तुमचो मोग गोंयाचेर आसा, तुमचो मोग म्हादयचेर आसा. त्या म्हादयच्या मोगान तुमी आयल्या. तुमकां सगळ्यांक आमी माये मोगाचो येवकार दिता आनी सादर करता आमचें नाटक गांव जाला जाणटो. Message is very clear. This message. Message is very clear to say Maday, but तियाच वयले नाटकां आयकली सगळे आयले, बट सगळ्यांनी उठोवपा जाय न्हू. लंडनचो आवाज गोंया पावपा जाय. हय कळ्ळां तुका? कित बाबा, कशें आसलेलें नाटक? चड बरें जालें. फर्स्ट टायम पळयलें तुमी नाटक? फर्स्ट टायम. चड बरें आहा न्हू? बरें. मॅसेज मेवलें बरें? बरी मॅसेज म्हादयच्या वयली. कित बाबा, नांव कितें तुगेलें? एकदम बरो. एकदम बरो. इज अ डिफरन्स. हय, नांव कितें तुगेलें? म्हजें नांव लुसियान बरेटो. बरें, कित मॅसेज मेवलें? बरें, म्हादय लागून जे एशन चलता न्हू हें अशेंच मुखार वचपा जाय आनी हें बरें अवेरनस तेंच्यांनी दिला न्हू. बरें, एकदम ओके, बरें, देव बरें. जे जायत्या जाणांक हेजी खबर नाहलोली हय. लोक नको आहलो, पूण हेजेर हें चोयन तरी तांकां थोडी एटलिस्ट 50% तरी मेळटली आयडिया कितें तें. हय हय, म्हाका तेका खबर नासलेलें मेवलें. आनी चड करून नुस्त्याचें. हय, नुस्त्यांचें पळय तें सांगलां न्ही तें, आनी इट इज ट्रू, व्हेरी बरें ट्रू. नॉलेज मेवलें. थँक्यू. बरें, देव बरें करूं. बाय, तुजें नांव कितें? आदेलीना. आदेली न्ही. कशें आसलें बाबा नाटक? बरें मॅसेज आसलेलें? बरें मातशें. तुजें नांव कितें? बेंजामिन. परतून नेक्स्ट नाटकां येतले तुमी? शुअर 110%. बरें दिसलें? होय एकदम बरें दिसलें. बरें बरें दिसलें? आहलें होय. कितें मॅसेज? आं? मॅसेज बिसेज सगळें बरें आहा? होय बेस्ट हा बेस्ट हा. डायरेक्टर होय. एक लायनशी होय बरें स्टोरी हा. बरें स्टोरी होय. आहा. नेक्स्ट टायम नाटकां येतले तर तुमी? होय शुअर. बरें बरें, थँक्यू. होय, thank बरें. नाटका बद्दल आयज दोन हें उतरां. फर्स्ट टायम लंडनाक नाटक येवन इतलें बरें दिसलें, इतलें जिवा हॅपिनस येयलें की लायक आमी इतकीं वर्सां हांगा लंडनाक रावले, पूण आय एम व्हेरी हॅपी टू सी ऑल दीस एंड द परफॉर्मन्स वॉज द टॉप ऑफ द हेड, सामकें व्हेरी ब्युटिफूल एंड आय होप टू सी देम अगेन इन फ्युचर. नांव कितें म्हटलें? नांव? प्रितम गांवकार. थँक्यू व्हेरी मच सर. म्हजें नांव बेनी सिल्वेरा हय. आनी लंडनाक जालो एकूय तियात्र हांव सोडना तें शुअर, पूण हें पयले पाट एक नाटक चोवपा मेळ्ळें आनी हे सगळ्या भुरग्यांनी इतू बरें काम केलां, सारकी हेड्स ऑफ, सारकें हेड्स ऑफ म्हटले भाशेन एकदम बरें काम केलां आनी आय विश देम ऑल द बेस्ट एंड होप टू सी देम नियर फ्युचर. थँक्यू. देव बरें करूं. देव बरें करूं. थँक्यू.
पूण आयज तो एक कसो एक्टींग करता मॅथोडिकल एक्टींग तो आयज ताणें केला तेगे पुराय टिमी सांगता हांव एकदम कोटाकलो टोटली मेस्मरायज सारकी इतले मनीस सारकी सिटाचे फेविकॉल लायल्या बस चिपकून उरले कित्याक ताका कितें तरी नवें दिसलें तर पळयत रावा कोंकणी टी व्ही तेन्ना देव बरें करूं.